महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका येशू ख्रिस्ता आराधन तुका येशू ख्रिस्ता महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पवित्रत्म्या महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका त्रिएक देवा आराधन तुका त्रिएक देवा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना हालेलुया 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 दळपरांचो सर्वेश्वर भूमीर देवल्लो तो रक्षक आमचो सोडवंदार आमकां सुडका दिवचो आमकां जिविताच्या मेटांनी चलोवन व्हरचो आपल्या कोडी रक्ताच्या संस्कारा मरी बांदिरांतरी आमकां सांगात दिवचो आमचेर आशिर्वाद घालचो तो देव आमची फातकां बगसूचो परत आमकां ताच्या कृपेन नेटोवचो तोच तो बगसनाचो दातार आमचे उजेर आसा आमचे संगता आसा आनी आमी ताच्या संगता ह्यो घडयो ताच्या हजरपणांत
भवस भावार्थाच्या जावं देत समयाचो दैवी स्पर्श आमकां हर एकल्याच्या पवित्र जाग्यार भेट दिल्ल्यांक आनी हांगासर हर एकलो जिंकोन ह्या आराधनांत वांटली जातात माध्यमां मरिपाक हर एकल्याक तो दैवी स्पर्श समयाचो तो लाभोवन दी आमकांच ताका आमी समर्पण दिवया आराधन करया जपनाया च्या पुस्तकांत ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायान 17व्या वळींत आमी नियाळ करता सर्वेश्वर तुजो देव तुजे मदें आसा जय दितलो जुदारितो तो देव आमच्या मदें आसा कीर्तनकार 60 आनी 100 कीर्तनांत 20व्या वळींत सांगता सदैव जावं सर्वेश्वर कित्याक ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना आपलो विश्वासी मोग म्हज्या वेलो काडूंक ना आपलो विश्वासी मोग म्हज्या वेलो काडूंक ना म्हज्या भुजवणदारा तुका हांव आराधन करता कीर्तनकार 126व्या अध्यायांत 8व्या वळींत नियाळ करता सर्वेश्वराच्या नांवे आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार रचल्लो देव आमचे संगता आसा थोड्योच घडये यो आराधन करून वंदन करून ताका आमी करया कीर्तनकार 139 कीर्तनांत 9व्या वळींत नियाळ करता फांत्याचे पाकाटे लावन उबण तरी दर्या पलतडी वचून वस्ती करीन तरी थंय सरी तो हात दिवन चलोवन व्हरता तुजो उजवो हात म्हाका धरता तुजो उजवो हात म्हाका धरता त्याच जेजूचेर आमी नादार घालया बाबा भयणीनो ताका आमी बगया बाबर्ताचे दिश्ट कंसवया त्या समयाचेर त्या येवकारिश्तांत तो आमचेर नदर घालून आसा आमची आनी ताचे नदर एक जावं सोम्याक आमी भेटया ह्या दिश्टीन सोमी आमकां पळयता आमी ताका पळोवया बाबर्ताच्या दोळ्यांनी पळोवया ताका वळखोवया ताका आराधन करया वंदन करया उगळशया आराधन तुका सोमिया जेजो आराधन तुका सोमिया जेजो उगलाप तुका सोमिया जेजो महिमा तुका सोमिया जेजो वंदन तुका सोमिया जेजो स्तुति तुका सोमिया जेजो मान तुका सोमिया जेजो उगलाप तुका सोमिया जेजो जय जय तुका सोमिया जेजो मोग तुका सोमिया जेजो हर गा तुका सोमिया जेजो आराधन तुका सोमिया जेजो आराधन तुका सोमिया जेजो हालेलुया 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 वंदन करो जीवने आमचे समर्पित सर स्वादी सक्रामेंता सर मान तुका होगळाप तुका महिमा तुका ताणी ससनाच्या ससनाक त्रिएक देवा बाबा पुताणी पवित्र आत्म्या वंदन पठयता आराधन करता स्तुती करता तुका तुझे मुखार सर पडून समेत संता भक्तांची बड्या संगता मेळोन तुझी आमी स्तुती करता बापा तुझी भोव पवित्र पदवी आमी वळखता त्या आंज बडव्या संगता मेळोन पवित्र 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 तुका देवाक आमी वंदीत त्या युकरिस्तांत तुझ्या पुताक खाणीक जावन दिल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता जेजू
जिव्या देवाच्या पुता या येवकरिस्तान तुझे हजरपण आमी वळखता या तुझ्या निरंतर हजरपणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता काळजान थावन तुजी स्तुती करता हे पवित्र आत्मे आमच्या बुजवणदारा आमचे ते येवन बिडार कर आमचे खलते वंदन तो स्वीकार कर स्वादी सक्रामेंतांत हजाराशा जेजो आमचो मोग आमचे उपकारी मन आमचे भक्तीपण तुझ्या मुखार आमी समर्पित मोगान बरोवन मोगाच्या वातावरणांत मोगाचो संस्कार तुवें घडलोय आमचे खातीर सदांकाल आमच्या संगाता रावंक तुवें खुशी वेली संवसाराच्या सर तबेरनाकलांनी वस्ती करच्या सर मनशाच्या काळजांनी बिडार करच्या सुमिया जेजू तुका आमी आराधन करता वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता वंदन करो जीवाने सुमिया जेजू तुजेर केदीस बाबार्थ दवरनातल्या खातीर सगळ्या काळजान आमी तुजेर बाबार्थ दवरता तुज्या हजारपणांत बाबार्थ उसारता तुजेर बरवसो दवरनातल्या पासत आमचो बरवसो आमी परगट करता तुका गुमान करनासतना दारुणान जियेतल्या खातीर मोगान भरलेली काळजां आमी तुका भेटयता सुमिया तूं येवकरिस्तांत रावून तुवें देवच्या दैवीक संगतपणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता तुजे थंय आमकां एकवटीत कर सुमिया तूं सर्गीचो मान्ना जिवा उंडतो आमच्या आत्म्याचें खाणतो ससनाचो जीव आपणावच्या खातीर आमकां दिल्ले मोगाचें देणे जावन आसा तुजो हो येवकरिस्तांत आमचे थंय बिडार केलाय इमॅन्युएल जालाय आमच्या संगता रावलाय आमच्या जिनिये पैनार आमचो देव आमच्या संगताक हे व्हरतो संतोष भाग आमचे तुजो येवकरिस्त संवसारांत तो सर्ग बेंबिरांत नाचता तुका हांगासर रूप आमी पळयता देवा आमच्या दोळ्यां दिसना तरी उंडो तुजे महिमे बरीत कूड जावन आसा म्हणून आमी पाती येता तुजे बडवे तुजे सांत भक्त हांगासर तुका आराधन करतात सगळ्या सर्गीच्या जोम्या संगता मेळोन तुका आमी आराधन करता वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता वंदन करो जीवाने स्वादी सक्रामेंतांतल्या जेजू तूं मोगाचो सक्रामेंत एकवटाचो करतो सेवेचो उपकार तो तुज्या मुखार हजर जावन लेख मीत नातुल्लो तुजो मोग आमी बगता आमी अनुभव करता ह्या सर्गीच्या खणांत सगळो तुकाच तूं आमकां दिताय तूं आमकां सांगताय हांगासर ही कूड तुजे खातीर मोडल्या
हे रगा तू तुझ्या खातीर वरयला हजारो हजार लोकांक तू कष्ट मोडून दिताय हजारो हजार लोकांचेर तुजेच अमोलीक रगत तो शिवरायताय तुवें आमचो मोग केलाय तुका समकां दिलाय आनी आजुनूय तो दिवन आसाय तसल्या मोगान तूं आमकांच दिताय देखून आमी हो मोग तुका दिता तुज्या पांय तळा मोगाची खणीक जावन आमकांच तुका समर्पण दिता घे आमचें काळीज घे आमचें मन घे आमची खुशी आमचें सर्वस्व आमची चिंतना आमच्यो करण्यो आमचो भरवसो आमची कितें काळजाची आशा आसा आमच्या काळजाची हर एक उडी आमच्या जिवाचो हर एक श्वास तुका समर्पिता आमच्या जिवाचो दनीजा तुका मोगाच्या जतनेंत आमकां सांबाळ तुका आमी आराधन करता तुझो येवकरिस्त आमच्या ख्रिस्ती जिविताचो केंद्र आमच्या ख्रिस्ती कुटुंबांची केंद्र आमच्या पिरगस कुटुंबांनी आमच्या पिरगस कुटुंबाचें केंद्र जावन आसा आमचे काळी जावन आसा येवकरिस्त एकवट असो करतो जायत्या गांवाचो खण पिठो जावन एक उंडो जाला तशें तुजे ती आमी एक कूड जाता जायतीं जाणां आमी विविध वर्गाची विविध कुटुंबाची विविध चिंतनाची विविध खालेतीची तुजे थंय आमी एक जाता एक जावन तुका आमी आराधन करता सगळ्या संवसारा वयर तुजे थंय देवा थंय सोडवंदरात येवकरिस्ता थंय एकवडटात तर एक खाळीच एक मन जावन तुजे थंय एकवटून जियोंक आमकां तूं शिकय सोम्या आमच्या मदें आमच्या कुटुंबांनी आमच्या परिसरांत आमच्या वाड्यांनी आमच्या पिरगजेन आमच्या संबंधिकां मदें कितें वेगळा सार आसा कितें भेदभाव आसा कितें झगड्याचो मनोभाव आसा सगळें पयस करूंक सोम्या जेजू येवकरिस्त तूं कितें जावन आसाय तुका देवाक आराधन केल्या उपरांत ती परस्पर समजून आमी जोडूंक एकामेका थंय गौरवान जियोंक एकामेका थंय बगसून त्या स्पिरितान जियोंक एकामेका थंय आमीक मान दिवंक एकामेका थंय मोगाच्या बांदांत एकवटूंक फावो कर आज आमच्या कुटुंबांनी येवकरिस्तीक जिवन खरें जावं दी येवकरिस्त एकवटाचो संकेत म्हणून आमच्या कुटुंबांनी पती पत्नी मदें भुरग्यां आवय बापाय मदें आज आमच्या वाड्यांनी आमच्या पिरगजांनी दाखोवन दिवंक आमकां फावो कर सोम्या जेजू तुजे ती देवा ती आमकां एकवटीत कर अशें आमी तुका एकवटीत देवाक एकवटीत जावन वंदन पठयता अर्गां दिता तुजी स्तुती करता तुजें आराधन करता सोम्या जेजू वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता त्या देवाक आराधन करता आसतना जायतें बरेंपण त्या देवाचें सोम्याचें सोडवंदराचें आमच्या दोळ्या मुखार येता बाबा भयणीनो उबे रावया आमी थोड्यो घडयो त्या देवा मुखार आमचे उपकारी म्हण ताचें ती दाखोवच्याक अर्गां दिवया ताका आमी कितें बरेंपण सोम्यान करूं ना तुजें ती म्हजें ती आज आमच्या जिवितांत
आमच्या कुडींत आमच्या जिवांत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वाड्यांनी आमच्या पिरगजेंत हर एकल्या तें सोम्यान बरेंपण केलां अर्गां दिवचें ताका आमी कित्याक किर्तनगार 139 किर्तनांत 11व्या वळींत सांगता खाळोक म्हाका लिपोवन दवरूं रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार तो काळोख म्हाका काळोख जावचो ना रात दिसा परी परजळटा त्याच किर्तनांत 14व्या वळींत आमी नियाळ करता तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र तरण रचलाय देखून हांव तुका अर्गां दितां किर्तनगार 57 किर्तनांत 2ऱ्या वळींत आमी नियाळ करता सांगता महोन्नत देवाक हांव उलो मारतां म्हाका बरें केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां देवान राखण वेलां किर्तन 12वें 6व्या वळींत आमी नियाळ करता दिसाचो सूर्य बादाक करचो ना रातीचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना रात आनी दीस सोमी तुका राखता रात आनी दीस सोमी तुका राखता त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया भावनांनी भयणीनो तुमची जाप अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू दुलोब जेजू जिवीत असो उंडो जावन सर्गींत हांव तूं देवरल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू दुलोब जेजू ह्या सक्रामेंतांत आमचे खातीर रावल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू जेजू व्हडा आशेन हें पास्कांचें जेवण तुज्या शिश्यां सांगाताक जेवंक खोशी वेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू सोमया जेजू ह्या येवकारीच्या जेवणांत आमकांय तुवें भागीदार केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू आमकां किरकोळ साकरांक आमच्या दनयाच्या मेजा सस्येनी येवन त्या जेवणांत वांटली जावचें भाग दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू व्हडा सोंसणीकायेन आनी बळ्यापणान फातकी आनी दारूण काळीज तुवें मोवाळयल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू आमकां तुजें नांव फावो साकरांक ह्या पवित्र सक्रामेंता मरीपात तुज्या मोगाची ऊब भोगूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू आमच्या निराशपणाच्या घडयांनी तुज्या मुखार येवन आमचे हात तुजे ती उबारत आसतना तुजे दिश्ट आमचेर तुवें गुंडायल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू ह्या येवकारिस्तांत आमच्या संगत रावण आमच्या काळजान येवन आमच्या वाट्याचें आमच्या पैनाचें खाण तूं जाल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू आज आमच्या कुटुंबांनी ह्या येवकारिस्तांमदी पात येवन आमच्या संगत तूं बिडार करताय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू सोमी आमचो गवडी त्या गवड्या अर्गां दिवन गावया सोम्या गवड्या म्हज्या सोमया गवड्या म्हज्या सोम्या अर्गां तुका सेविकान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका तुजें पयलें वर्तें देणें जावन त्या बापाच्या बसवण्याक म्हणजे त्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिवन आमकां उजवाड दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू त्या पवित्र आत्म्या मरीपात आमच्या आत्म्याचो इश्ट तूं जाल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू या पवित्र सक्रामेंतान तुजे महिमेवंत कूड आनी रगात उंड्या महिनाद्वारे आमच्या आत्म्याचें खाण जावन दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू ओ पवित्र येवकारिस्त सेवच्या खातीर आमकां मेळच्या खातीर ह्या जाके संस्कारने आमकां घडोवन दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू आज आमकां ह्या जाकांक हे पवित्र मनेरपणांत वांटली जावचे भाग फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू म्हणजे ह्या जाका मरी पात येवकारिस्ताची ही सेवा पवी सभेन तो जिवाळ दवरताय देखून अर्गां अर्गां आनी आनी होगळाप होगळाप तुका तुका सोमया सोमया जेजू जेजू आमच्या पिरगस कुटुंबांनी हे दोळ पर्यंत सेवा दिल्या ह्या जाकां खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू मणियारपणाची सेवा दिवंक बोळ भलायके सुख संतोष आमच्या ह्या जाकांक तूं दिताय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू आमकां ह्या जाकांक आमच्या लोकांत हाडून येदें व्हड
सहकारांनी मोग दिवन तुझी सेवा निस्वार्थपणी करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू या जाका सांगता सर आमकां बाबरता एकवटी जावन तुज्या मिस्तीक कुडीस तो मोग आमी करूंक मिस्तीक कुडीत एकवटान जिवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू या जाका मरीपात आमकां तो आत्मीक जतन सदांच घेताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू या आमच्या या जाका मरीपात तुझ्या पुत्रांचो तो उजवाड आमकां तो फावो करताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या या जाका मरीपात आमी तुजे ती आमचे काळजां उबारूंक मागण्या तुजे ती एकवटांक तुजी बेसावां घेवंक आमकां फावो करताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सुम्या जेजू सोम्याचो मोग या पवित्र सभेंत आमी नियाळ करया सोम्या मोग तुजो मोग नियाळता भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता औदर्या जीवन मुझे भेटता तुझो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता औदर्या जीवन मुझे भेटता मुगाळ भावनांनी बहिणीनो या घडये सोम्याक अर्गां दिता आसतना तोच सोमी आमचे लागीं उलयता ताच्या उतरांनी आमकां तो भेटता येवकरिस्तांत भेटचो तोच सोमी ताच्या त्या उतरांनी भेटता उतरां रोवपी सोम्याक भेटोंक केदें व्हरतें भाग आमकां आसा तर त्या सोम्याक आयकोंक तयार जावया किर्तनकार 22व्या किर्तनांत 8व्या वळीन सांगता हांव तुका शिकवण दितलो हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो किर्तनकार 119 अध्यायांत 16व्या वळींत सांगता तुज्या आदेशांनी म्हाका संतोश मेळटा तुजें उतार हांव केदींच विसरचो ना तुजें उतार हांव केदींच विसरचो ना तर सोम्याचें उतरां आयकोंक आमी तयार जावया देवाचो आत्मा आमचेर देवण येवं दी आमकां अभिशिक्त करूं दी ताच्या देण्यांनी बरोवं दी देवाच्या उतरांची सकत आमच्या शिरांनी घेवंक तोच पवित्र आत्मा आमकां आपडून दी आमकां शक्तिवंत करून दी म्हणून मागोवन देवाच्या आत्म्याक आमचेर धाड म्हणून मागोवन गीत आमी गावया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर खोरपें देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी देवाचे उतार पवर्तान आयकोंक तयार जावया आमी सांजोवांच्या वांजेलांत हांव न्हू 6वो अध्याय जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिविताचो वंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना
म्हजे सरशी येता तो केदीस बुक येवचो ना, म्हाका सत म्हणटा तो केदीस ताणें येवचो ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखलात तरी तुमी म्हाका सत म्हूण दिनात. बापान म्हजे आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें, आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदीच पयस करिचो ना. कित्याक हांव सर्गींत हाड देंवून आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ताणें म्हज्या आदीन दिल्लें देखल्याक सयत हांवें वगडायलें. बगा निमाणे दिसा तांकां जिवान तोटय सई म्हणून. पुता देखतेल्या आनी सत म्हणटल्या प्रती एकल्या ससणी जिवीत मेळ्ळे जैस म्हज्या बापाची खुशी हांवूय तांकां निमाणे दिसा जिवान तोटयतलो. देवाचें उतार हें आनी तुका क्रिस्ता. बशयां भावनांनी भयणीनो, थोड्योच घडयो देवाचें उतार नियाळ करच्या खातीर हो सापूरबायेची सांगणी ह्यो क्रिस्ता विशयांत शिकोवन दितना जेजून सांगलेली, सव्या अध्यायांत हांवूच जिविताचो उंडो. ए ब्युटिफूल सेयिंग, आय एम द ब्रेड ऑफ लायफ. इंग्लिशांत आनी की बरें जाता आयकोंक, व्हेरी पोएटीक. पूण नियाळ करया भावनांनी भयणीनो, ह्या उतराचो अर्थ आय एम द ब्रेड ऑफ लायफ. ब्रेड उंडो ह्या आमच्या भाशेन तें शीत म्हणया गे, तें नासतना कांय जाता गे आमकां, कांय करूंक जायना. बूक तांबय जाय आमचे देखून ब्रेड उंडो शीत बूक तांबयता, जीव वसयता. ताचे विना म्हणजे खाण नासतना जियोंकूच साद ना म्हणून जालें. पूण मगाच्या भावनांनी बरी हांगासर लायफ, इंग्लिशांत म्हणटात लायफ, जिवीत म्हळ्यार कितें? केवल ही कूड मात्र की ह्या संवसारांत आसची ना, खंडीत जावन न्ही. जेजूच्या उतरांनी अर्थ आसयल्लो गूण आसा. हें जिवीत, हें लायफ, तें कूड मात्र न्ही हांगाची. बगार नी जिवीत म्हळ्यार देवातय नवो संबंद, ए न्यू रिलेशनशीप विथ दॅट गॉड. आनी कसलो तो? हो संबंद त्या देवातय विधेयपणाचो, मोगाचो आनी बरोबरशी आसो. आनी असलो संबंद जेजू वरवीं मात्र फावो जाला. कोणें म्हाका देखलात आनी बापाक देखला. जेजून सांगलेलें, म्हजे सरशी येतल्याक हांव पयस करिचो ना. म्हजे सरशी येवचो बापाक पळयतलो, बापाक बगतलो, बापा थंय जी येतलो. जेजून सांगलां. तर जेजू वरवीं मात्र देव कोण कितें घालें म्हणलें आमकां कळीस जालां. आपणूक मेळटा तितलो खरो जावन देव आमकां जेजू मरिपात प्रत्यक्ष जाला. तर असलो संबंद जेजू वरवीं रुपी जाल्लो तो. जेजू विना असल्या दैवीक संबंदांत कोणायकी वांटेली जावंक साधना. असो अर्थ जेजू विना आमचे कुडींत जीव आसूंक पुरो. आमी जियेतल्या संवसारांत जीव आसतलो. पूण मगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी जीव आसा म्हळ्यार कुडीचो जीव आसतलो, जिवीत आसचें ना. त्या देवाती संबंदान तर आमकां जिवीत आसचें ना. आनी एका उतरान सांगचें तर आमच्या जिविताक जेजू इतले गरजेचो तर ताका ब्रेड ऑफ लायफ, जिविताचो उंडो म्हणच्यांत अर्थ आसा. जिजस ब्रेड ऑफ लायफ म्हळ्यार म्हज्या जिविताचो सगळें सर्वस्व, सगळें सकत जावन आसा. जिजस इज द पावर ऑफ माय लायफ. केदाळा आमी क्रिस्ताक जाणा जाता, तो वळताच्या मरिपात देवाक आमी जाणा जाता. केदाळा आमी त्या जेजूक आमी भेटता, देवाक भेटता. केदाळा आमी जेजूचो स्पर्श धरता, तो वळ देवाचो स्पर्श धरता. मनुष्या जिविताची भूक आमची थांबता.
विशेवणांतल्या आत्म्यांक विशेव मेळटा, बोरवसनांतल्या काळजां बोरवस लाभता, भुकेल्ले आत्मे दोदोशी जातात. तर त्या जेजू थंय आमकां सगळें मेळटा. जेजू आमच्या जिविताचें खाण, जेजू आमच्या जिविताचें ब्रेड ऑफ लायफ. तर ताच्या संगता रावंक जाय, ताचे ती एकवटूंक जाय. तवळ देवा थंय आमी जीव जोडटले हांव, तवळ देवा थंय आमी एकवटतले हांव, तवळ देवा थंय आमचो संबंद संपूर्ण जातलो हांगा आनी उपरांत मुखल्या संवसारांत. हे बाग तुमकां आनी म्हाका पवस हांव दी म्हणून आमी मागया. जिविताचो उंडो तूं सर्गींतां देवलोलो, संवसाराक सासरी जीव दिवच्या बापान तो काडलोलो. तुझे लागीं येता तो केदींच भुकेव सोना, तुका सन्मानता तो केदींच आनी सोना. तुझो रस्ता सोम्या, तोच म्हजो आदार, तोच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच करबिडा. हालेलुया 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 जिविताच्या व्हडल्या सोम्या जेजू तुझे ती एकवटांका पवत कर, तुझे ती शक्तिवंत कर सोम्या, तुका लाली तुका आशोक पवत कर. जिविताचो व्हडलो जाण तुझे ती आमकां एकवटाय सोम्या जेजू. तुमच्या आमच्या ती भुकतो तांबय, तुमच्या आत्म्याची धाण तो तांबय सोम्या जेजू. दैवी स्पर्श आमकां दी सोम्या जेजू. ह्या घडये जिविताचो व्हडलो जाण आमचेर तो रावंत सांगता. आमकां तूं आपड सोम्या जेजू. आमची कूड आपड, आमची मोत आपड, आमचे खडे तुझ्या मोगान भर सोम्या. जिविताच्या व्हड्या तुझ्या दैवी स्पर्शान आमकां भर सोम्या जेजू. भवानी बहिणीनो, जिविताचो उंडो तो सोमी आमच्या संगत आसा. ताच्या खळजांत ताणो मोग आमचेर ताणें वतला. पवित्र काळीस, जून म्हयनो पवित्र काळजा समर्पिल्लो म्हयनो. ह्या काळजा उद्देश मोगाच्या अफर्मी देणी आमचेर ताणें वतल्यांत. ह्या म्हयन्यांत प्रत्येक जणे भक्तीपण आमी पळत आसतना ताच्या काळजाच्या गोपांत आमकां सांबाळून आमचेर बेसांव वतल्यांत. त्या काळजांत, त्या काळजाच्या आश्रयांत आमकां जियोंक पाव करूंक जाय. सगळें आमचें जिवीत त्या पवित्र काळजाक समर्पण दिवया. भाव भयणीनो, थंगता जाल्यार तुमी दिंडी घालात, न्ही तर तुमी बसात. पूण आमचे दोळे धांपून जाता जाल्यार धांपया आमी. कोणाक दोळे धांपूंक जाता, साद जाता जाल्यार आमचे हात आमच्या हरदार आमी दवरया. आमचें समर्पण त्या सोम्याक करूंक जाय, कित्याक आमी ताकाच आमकां समर्पण जाय. किर्तनकार 61 किर्तनांत 20वे वळी सांगता, सदैव जावं सर्वेश्वर, कित्याक ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना. तो आमकां आयकता, आमचें आराधन बांदून घेता, आमचें समर्पण स्विकार करता. किर्तनकार 14व्या किर्तनांत 13व्या वळी सांगता, दया करून सर्वेश्वरा म्हाका निवार, दया करून सर्वेश्वरा म्हाका निवार. म्हजे ती आमची खावची न्ही, भिरांत म्हजे तोंड काड. तुजें बेसांव म्हजेर देवून येवं. म्हज्या मोतींतली कंद बेजाराय सगळी पयस कर. जायते उद्वेगांनी हांव हांगासर आसा, जायते अडकळ आसा, ना समाधान आसा, ना भलायकी आसा कुडींत. तुज्या भोव पवित्र सक्तीन समयांचे दोतें काडून उडय. तर बाबा भयणी, सगळें जिवीत, आमची राटावळ, आमची कंत बेजाराय
सांगतास आमची संतोष, आमची बेसावां, आमची कुटुंबां, आमचो वावर आमकां वेडो घालच्या त्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया, सोम्याक भेटोवया, त्याच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिवया. काळजा उदेशी अपरिमेय देणी दिवन दीत, त्याच्या पवित्र कुडीक आणि त्याच्या अमोलीक रक्ताक आमकां समर्पण दिवया. येवंक कसो जुलय म्हयनो त्याच्या अमोलीक रक्ताक समर्पिल्लो म्हयनो तो. सगळ्या म्हयन्यांत अमोलीक रक्ताचें भक्तीपण पाळत आसतना त्या सामोलीक रक्ताचें संरक्षण आमकां मेळून दी. येवकरिस्तांत हजाराच्या जिविताच्या हुंड्या ह्या घडये तुज्या मुखार हजर जावन आमकांच तुका आमी समर्पण दिता. आमचें सगळें जिवीतच तुज्या पांयां तळे भेटयता. तुज्या पवित्र काळजाक आमचें अर्पण करता. आमची कूड सोम्या जेजो हांगासर तुका आमी भेटयता. तुजीच रचना आमी बापान तुज्या सारक्याची रावज आमकां रचलेली, तुज्या अमोलेक रक्तान धुवन आमकां तुवें नितळ केल्ली. तर आमच्या कुडींत आमच्या जिवांत तुजो दैवीक स्वास आसा. तो तूं घाल सोम्या जेजो. आमच्या कुडींत आमच्या शिरांनी तो दैवीक स्वास वळोवन दी. आमची अस्कत कूड जायत्यांत आमची ती नाभलायकेची कूड, आमची मोत चंचल निराशपणान भरलेली विरारायाची मोत तसलें चिंतना सोम्या जेजो. खालच्या राती जायत्यांक आमकां न्हीद पडोना जावयेत, जायतीं आमी कश्टलीं, थोड्यांचे दोळे आमचे उक्तेच आसले जावयेत. आनी हें घेवन तुज्या मुखार येता. आमकांच तुका भेटवण दिवच्याक, समर्पण दिवच्याक सोम्या जेजो. कित्याक तूं आमकां आपणूंक शकताय, तूं आमकां गुण करूंक शकताय. तर ह्या घडये सोम्या आमकां आपडतो. तुजो दैवीक स्पर्श आमकां तूं दी. तुज्या गायिल्ल्या हातांनी आमकां आपड आमची कूड. आमकां तूं नितळ कर, आमकां तूं गुण कर सोम्या जेजो. आमच्या शिरांनी तुज्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण आमकां तूं लाभय. तें तुज्या रगांत आमच्या जिवांत वळोवन दी. आमच्या कुडीक बोळ येवं दी. आमच्या हाता पांयांक आमकां बोळ मेळोवन दी. आमचें कितें दूख आसा शिरांची गांडे जे सोम्या जेजो तूं काडून उडय. सोम्या जेजो तुज्या पवित्र सक्तेन ही दूख काडून उडय, नाश कर. कितें पिडा शिडा आसा सोम्या जेजो तूं काड. सोम्या जेजो आमकां गुण कर. आमची मोत तुका समर्पण दिता. चंचल आसा, निराशपणाची आसा, बेजाराची आसा, दुखीची आसा, जायत्यांत द्वेशाची रागाची चिंता आमच्या मोतींत आसा सोम्या जेजो. पूण हें सगळें तुवें काडून उडोवंक जाय. कित्याक तूं आमकां तुजे ते एकामेकांत एक सांग आपयताय, भोगसूंक आपयताय. सोम्या जेजो आमच्या तसलें चिंतना न्ही पयस कर. नकारात्मक चिंतना आमच्या ती काडून उडय सोम्या जेजो. सकारात्मक चिंतपां बरो. आमचो पयलो जिनोस मात्र न्ही, आमचे भितरलें जिनोस तूं नवो कर. आमच्या कुडीक आमच्या भलायकी दितना आमच्या मोतीक भलायकी दी सोम्या जेजो. समाधान दी आमकां, शांतपण दी सोम्या जेजो. तुजी चिंता आमच्या मोतींत येवं दीत. आड चिंतना येत आसतना तुज्या पवित्र कुर्साची चिंता आमच्या मदें येवं दीत. त्या युकरिस्ताची चिंतना कितलो आमचो तूं मोग करताय म्हणली चिंता आमचे ती येवं दी सोम्या जेजो. जिवीत असो उंडो जावन आमच्या कुडींत आमच्या जिवांत एक वडताय. तर सोम्या तुजें बळ आमकां तूं लाभय. आमचे ती राव सोम्या जेजो. आमी तुज्या मुखार हाडटा सोम्या जेजो. आमची कुटुंबां, आमची बिडारां ह्या घरांनी आमकां जिवंक फावो केलाय. ल्हान जावं दी सोम्या, व्हड जावं दीत. थंयसर आमी जियेता. थंयसर तुजें मोग आमी भोगता. थंयसर आमच्या कुटुंबाच्या संद्या मरीपात आमकां थंयसर मोगाचो सांगात आसा. तर आमची कुटुंबां तुका भेटयता. आमचें तें घर, आमचें तें बिडार त्या आल्तारी मुखार सोम्या जेजो सदांच येवन तुजी स्तुती करचें भाग आमकां फावो कर. कोणा थंय आमचें तें उणें आसा असलें चिंताप तें तूं सोम्या जेजो नवें कर. तुजें ती आमची गरज आमकां दी. तुजें ती येवच्याक
तुझे ती एकवटच्याक सोमिया जेजो त्या घरांनी तुझे बेसांवां घेवच्याक आमकां फावो कर सोमिया जेजो थंयसर तुजी स्तुती करूंक तुजी आशिर्वादां घेवंक आमी सदांच येशें कर आनी अशें आमच्या घरांनी तुका थंयसर स्तुती लाबोवन दी तुका मान लाबोवन दी तुका होगळाप लाबोवन दी आमच्या घरांनी सोमिया जेजो कुटुंबाच्या हर संद्यांक तुका भेटयता आमच्या मदें कितें मनस्ताप आसा वेगळा सार आसा कितें एकामेका राग द्वेश आसा सोमिया जेजो तुझ्या पवित्र शक्तीन काढून उडय नाश कर मग असो बांध जीव कर आमच्या कुटुंबांनी पती आई बापी आणि भुरग्यांमध्ये कुटुंबाच्या हेर संद्यामध्ये ते सर मग असो बांध जीव सोमिया आमकां फाव कर आमच्या मध्ये एकवट जीव कर सोमिया जेजो आमच्या घरांनी ते एकवटांत जियोन आमी तुजो मोग भोग फाव कर आमच्या कुटुंबाची हर योजना तुका समर्पिता कितें जावं दी आमच्या शेतां भाटां तुका भेटयता आमच्या कुटुंबाच्या संदेशो वावर तुका भेटयता आशिर्वादीत कर सोमिया जेजो आमच्या कुटुंबांत परगांवांत आसलेल्या संद्यांक बेसांवां दी थंयसर तांच्या वावरांत तूं राख भद्रती दी उद्वेग पयस कर तांकांय संतोश दी कुटुंबाचो बांद सदांच शबीत एकवटी जावन सांबाळ सोमिया जेजो तर आमच्या कुटुंबाच्या शेतां भाटांचेर आशिर्वाद घालतना आमकां गरजे पुरतो पावस धाड आमकां बरें बेडें दी सोमिया जेजो आमचो वावर करूंक आमकां भलायकी दी आमकां यथेश्टपण दी तुजी देणी आमकां दिसपडते आमच्या घरांनी कुटुंबांनी जोडूंक फावो कर सोमिया जेजो आमी तुज्या मुखार हाडटा आमच्या भुरग्यां बाळांक आमच्या कुटुंबाच्या हर सांद्यांक तुका आमच्या युवा जनांक तुका भेटयता थंयसर आमची भुरग्यां बाळांक तांच्या नेणट्यापणांत राख वायटांतले राख सोमिया जेजो तांकां आमच्या कुटुंबाच्या बांदांत एकवटीत दवर बरे गुण सेगुणांनी वाडोवन दीत बरें शिकोवंक गिन्यान मत उजवाड दी बरो फुडार ह्या भुरग्यांक तूं फाव कर आमच्या मदल्या भुरग्यांक थोड्यांक पण तुज्या सेवेक तूं आपय सोमिया जेजो आमच्या युवकांक युवातींक तुका भेटयता कोणाक वावर ना सोमिया जेजो तुज्या पवित्रात्म्या मरीपात वावर तूं तांकां दाखोवन दी बरो फुडार दी तांकां बरे गुण दी कसल्या वायट सवयांक बली जाल्यार तांकां ना त्या वायटांत थावन राखण व्हर सोमिया जेजो कोण सगळी वायट सवय आनी कुटुंबांत पयस आसा तांकां पाटी तुजे ती हाड कुटुंबांत पाटी हाड सोमिया जेजो अशें आमच्या कुटुंबाचो संतोश ती जावन दीत बरो फुडार तांकां फाव कर आमी तुज्या मुखार हाडटा आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंतांक पिडेस्तांक थंयसर सोमिया जेजो तांकां राख तांच्या कटले देगेर राव तांकां आपडतो तांकां गुण कर सोमिया जेजो आनी अशें आमच्या कुटुंबांत ही प्रायवंतां तुज्या मोगाचो गुट तांकां जावन दी तुज्या मोगाचो स्पर्श तांकां तूं सदांच दी आमी तुज्या मुखार हाडटा सोमिया जेजो आज कोणा खातीर मागता म्हणून आमी सांगून आयला जायत्यांक तुजे ती हाडटा आमच्या कुटुंबाच्या सैरेंदैऱ्यांक कोणा खातीर मागता म्हणून आमच्या पुर्गस कुटुंबाच्या आमच्या शेस सामाऱ्यांक तुका आमी भेटयता सोमिया जेजो तांकां तूं आपड तांचे गरजो अत्रेक तूं मांडून घे सोमिया जेजो ह्या घडये आशिर्वादीत कर बऱ्या भलायकेचे देणे तांकां दी कितें आशे येतात हर एक तांकां तुज्या दैवी शक्तीन फाव कर सोमिया जेजो आज तुका आमी समर्पिता ह्या जाग्याक आयल्या सर ह्या भक्तिकांक आमकां कोण सर आराधन ते पळोवन तुजो दैवी स्पर्श माध्यमांनी जोडून आसात तांकां हर एकल्याचेर तुजे हात दवर तुज्या अमोलीक रागात तांचेर शिंपडाय सोमिया जेजो तांच्या घराच्या कोणशांनी तांच्या जिविताचेर हर एकल्याचेर थंयसर शिंपडाय तांच्या शेतां भाटांनी शिंपडाय तांच्या वावराक ते सामोले रक्ताचें संरक्षण दी आनी अशें नितळ कर नवे मनशां भलायके बरयत शक्तिवंत मनशां हर एकल्याक आमकां कर तुज्या मोगान भरलेली जावं दी जिविताच्या उंड्या ते तुजे ते सोमिया ते एकवटचे तुजे ताण जीव जोडूंक आमकां फाव कर तर सोमियांचे नारदान तुका आमी भेटून दिता तुज्या माये आमची माय मरियेच्या खताबीन काळजा मरीपात तुका आमी भेटयता ते तूं स्विकार कर सोमिया जेजो आमेन 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 जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये
आशीर्वाद जोडून तयार जाऊया भाऊ बहिणीनो. सोम्याचा आशीर्वाद घेऊनच सोम्या आयली हांव देखून इतलो त्याग करता सोम्या खातीर, कित्याक ताणें आशीर्वाद गेल्या शिवाय कितेंच जिविताचे मेटां घडोवंक आमकां साथ ना. आशीर्वाद देवून येवंदी आमचेर हर एकल्याचेर, आमच्या कुटुंबाचेर. कोण सर वावरतान सोम्या कत्रेकता तांचेर हर एकल्या आमच्या बाबा भयणीचेर कोणा खातीर आमी आशीर्वाद मागता म्हळ्यार तांचेर देवून येवंदी. सोम्याची दैवी शक्त कोण सर येवकारिस्तांत आतां भाग घेवन आसा त्या आराधनांत हर एकल्याचेर सोम्याचे आशीर्वाद देवून येवंदी. किर्तनगर 14व्या किर्तनांत 13व्या वळीन सांगता, दया करून सर्वेश्वरा म्हाका निवार, म्हजे ती येवची खावजेनी भिरांत काडून उडय. तुजी बेसांवां म्हजेर देवून येवं, म्हजे आकांत पयस कर, तुजी बेसांवां म्हजेर देवून येवं. म्हज्या मोतींतली कंत बेजाराय विराराय सगळे पयस कर सोम्या. किर्तनगर 23व्या किर्तनांत 22व्या वळीन सांगता, तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेश्वरा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवसो. दया प्रभाती 14व्या अध्यायान सांगता, तकलेल्यांक तूं सकत दिताय, बळ नासलेल्यांक तूं बळ दिताय. आमी थकून येता जावयेत भाव भयणीनो, आमची चिंता दोस्तां जावयेत. जेजू सगळी कंत बेजाराय खावजेनी पयस करूंक शकता. तर सोम्ये आशीर्वाद घालून आमकां जाल्यार सगळ्या वायटांतलें निवारून दी, शक्तिवंत करून मागून सोम्याची आशीर्वादां घेवंक आमी तयार जावया. येद्या व्हडा सकाळी Diavoda Sacramento Sasnama Koroya Urvinatya Rupa Buddha Novyo तुझ्या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टां सगळाच तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडून सवळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक दयेन आमकां फावो कर. जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना. Baba
गाता जमल्या बापा तुझे समोर आतोच्या दुःखात डाऊन डाऊन आमचो जिणे अंतर कुठे जोडलायचा होवी स्नानान तुझी भुरगी जाल्या होवी तत्व्याच्या देण्यान बोरल्या होवी सभेचे सांदे झाल्या होवी जावच्या तुझे लागीं चल्या संगता जमल्या बापा तुझे समोर आतोच्या दुःखात डाऊन डाऊन आमचो जिये अंतर कुर्पेन भरलाय साका कुर्पेन भरलाय साका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सभे आसो मुगाळ भावांनो आणि बहिणीनो, वडा बावर्तान या पवित्र पुण्यक्षेत्राक हांगासर ह्या जाग्याक आमी आयल्या. सोम्यातावन दैवी स्पर्श आमी आपणावच्याक दैवी सक्त जोडून पाटी वेचात. वांजलांत तो खोडकार त्याच बावर्तान जेजू सरशीन आयिल्लो. ताची अस्कत काय तो वळखून घेता, सोम्या मुखार येता आनी सोमी ताका आपडता. तर त्याच बावर्तान सोम्या कडेन आमी मागयांगी, सोम्या आमकां नितळ कर, सोम्या आमकां आपड, सोम्या आमकां बरें कर, आमकां गूण कर, बुजवण दी, सोम्या आमकां बऱ्या मोगाच्या गुणांनी जियोंक फाव कर. कितें सगळें जाय सोम्या कडेन बावर्तान मागया आमी त्या खोडकारा बरी. सोम्या आमकां हात धरून आपडटलो, आमकां दैवी स्पर्श येवकरिस्तांत दितलो. सोम्या तावणू हें बरेंपण घेवन बावर्तान पाटी वेत आसतना सोम्याचें बरेंपण परगट करूंक तोच आमकां कृपा दिवन मागया. हें बलिदान भेटोवंक येता आसतना जायतें आमचें उणेंपण आमच्या दोळ्या मुखार येता. सोम्याच्या बक्षांनी आमच्या खातीर मागया. नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमकां सामी आयती करया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बहिणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडार विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो प्रौढ अपराध. ह्या पासत भगेव सदांच ओंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पदकां बक्षून ससनाच्या जिविताक आमकां पावों. आमेन. प्रार्थोव्या. सर्वेश्वर आमच्या बापा सांज उजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबडेकायचे जिणी जिवन तुजे परजेक देखी बरे जिविता मुखांत साक्षीक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबडेकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हणून मागता.
आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वसाप. अब्राहमाक 99 वर्सांच्या प्रायेर सर्वेस्पर दिश्टी पडलो आनी ताका सांगी लागलो, हांव सर पुदवेदार देव, म्हजे हुजीर सल आनी निश्कळंक राव. आनी देवान अब्राहमाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संततेतावन संतते पर्यंत तो सांबाळटल्यात. म्हजे आनी तुजे मदें, म्हजे आनी तुजे फाटल्यान येतले संतती मदें सांबाळूंक जाय तो सल्लो हो. तुमच्या मदल्या हर एका दादल्याची सुन्नत करूंक जाय. देव अब्राहमाक सांगी लागलो, तुजे बायल सारायकी या फुडें साराय न्हय, भगार सारा म्हूण आपयतलोय. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे उदेशी तुका एक पूत दितलो. हांव ताचेरय आशिर्वाद घालतलो आनी ताचे तावन राष्ट्रां उत्पन्न जातलीं. वर्सांचे राय तिचे तावन उपजतले. अब्राहम धरणीर सरपटलो आनी हांसलो. आपणा इतल्याक तो म्हणू लागलो, 100 वर्सां प्रायेच्याक भुरगें जावं कशें साद. आनी सारान 90 वर्सां प्रायेर भुरग्याक कसो जल्म दिवचो. देखून अब्राहमान देवाक म्हळें, इस्मायल पुनी तुजे मुखार वांचून उरलो जाल्यार. देवान ताका जाप दिली, ना, तुजी बायल सारा तुका एक पूत दितली आनी तुवें ताका इजाक म्हूण नांव दिवंक जाय. हांव ताचे कडेन म्हजो सल्लो करतलो, एक ससनीक सल्लो हांव करतलो आनी हांव ताचो आनी ताचे उपरांत येतले संततेचो देव जातलो. इस्मायला विशीं तुवें केल्लें मागणें हांवें आयकलां. हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलो, ताका फळां बरीत करतलो आनी ताची संतत वाडयतलो. तो 12 कुंवारांचो बापूय जातलो आनी हांव ताचें एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण सारा फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार इजाकाक प्रसूत जातली आनी ताचे कडेन हांव म्हजो सल्लो करतलो. अब्राहमा कडेन उलोवन जाताच देव ताका सोडून वयर गेलो. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे भेबिरांत असलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सर्वेस्पराची बेंबितां असलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सुमयाक भियेतात आनी ताच्या वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. श्लोक. सर्वेस्पराची बेंबिरांत असलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळदायक दाखवली परी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोमऱ्या सारकी वाजतली. श्लोक. सर्वेस्पराचे बेंबिरांत असलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सर्वेस्पराचे भेबिरांत असलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितान जेरुसलेमाचें सुबमपण पळोवंक तुका फावो जावं. श्लोक. सर्वेस्पराचे भेबिरांत असलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें व्हावयली. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मतेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. दोंगरार जेजू सकला देंवत तस व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तबळ एक कोडकार येवन ताचे मुखार सरपडलो आनी म्हणालो, सायबा, तुका मन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता.
जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका मन आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. तबळ जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकय सांगिनाका. शिदा ह्या जाका लागीं वचून तुकाच दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण समेस्तांक रुजवात मेळच्याक मोइजेन फर्मायिल्ली कानीक भेटय. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई मुगाळ भावानो आनी भयणीनो, हर एकल्याक आमकां जिणेंत सोबीत दिसूंक जाय ही आशा आसता न्ही, कोणाक ना तुमच्या मदें. हर एकल्याचें तो आमी लूक ब्युटिफूल, एट्रॅक्टीव आसा जाय म्हणली आशा. आनी भोव बरें भाव भयणीनो, खंडीत जावन आसूंक जाय. वी हॅव टू बी प्रेजेंटेबल म्हणटात. हेरांत वता आसतना, भायर वता आसतना आनी प्रत्येक जावन मिसाक येता आसतना, थोडे फावटी मिसाक येता आसतना प्रेजेंटेबल आसनात पळयता आमी. कशें गेल्यार जाता म्हणून येतात आनी खंय गे बत्याने बरें आशिल्लें कितें टी शर्ट घालून येवचें आसता, ना म्हणून न्ही, ह्या आनी कितें वस्तर घालून येवचें आसता. पळोवन 4 जाणांक सोबीत दिसोंक जाय, हो मनीस सोबीत दिसता तशें. आनी थोडे फावटी सोबीत दिसचे खातीर जाय ते पयशे खर्चितात, ही गजालींगड तें उलयना. म्हाका भाव भयणीन आयच्या वांजेलांत एक कोटकार जेजू दर्शन येता. सोबीत आशिल्लो की तो कित्याक न्ही, देवान रस्ताना सोबीत आसता तो. ताच्या भितरली सोबाय आशिल्ली जावी ताचे थंय. पूण खोटकारांक तो खोटकार देखून एक तेजें विद्रूपण ताचें थंय, ताच्या तोंडार, ताच्या आंगार. आनी देखून असल एका रितीचो बहिश्कारी त्या खोटकारांचेर गेल्लें आसा. हेरां झुजें वतावन, लोकां तावन तांकां विंगड दवरताले. हेरां सांगता बरसोंक ना, पळोवंक विद्रूप दिसतात, कांय एट्रॅक्शन ना तांचें थंय. आनी ताच्या किसड कोड कांय बद जाता कोणा म्हणलें एक बेंबिरांत तांकां पयस करता. देखून कोणीय तांकां गुमान करिनात. पयस तावन येतानाच आपूण आयलो म्हळ्यार कोडकार आयलो म्हणून ताणें आवाज करना हेरांक कळोवंक आशिल्लें, जागवण दिवंक आशिल्लें. मुखाच्या भाव भयणीनो, असल एका परिस्थितींत तो खोडकार त्या लोकां जम्यांत येवन जेजू मुखार येता. पयल्या सुवातेर आपूण एक खोडकार आपणाची परिस्थिती बरी ना, आपणाची ती सोबाय ना, लोक म्हाका मानून घेना, ही पिडा आसा म्हणलें तो वळखून घेता. आपणाची अब्बाल परिस्थिती तो समजता. पवित्र पुस्तकांत मोगाचें न्हू, कोडाची पिडा भितरल्या पातकीपणाची एक गुर्त जावन आसा, एक जिनोस. आनी देखून पाताक कोडा बरीच सांडून घाल्लो तसलो एक निराशपणाचो अनुभव दिता. देखून वांजेलांत पळयता हांव जायतीं घडितां तसलीं, आनी लोकांनी तांकां त्या रितीर लेखलेलें आसा. आनी असली आपली परिस्थिती पळोवन वळखून घेवन तो कोडकार जेजू मुखार येता. कलतेपणान जेजू मुखार येता. कित्याक कलतेपणान येवन जेजू मुखार तो सरपडलो. सरपडचें कलतेपणाचें गुर्तू, आपले अस्कत गॅस गुर्तू. आनी असल्या कलतेपणान कितें मागता तो आपणाक नितळ जावंक जाय, ही आशा ताचे थंय आशिल्ली. हेरां बरेच हांवें नितळ जायचें, हेरां बरेच हांवें सोबीत दिसो जाय. आनी देखून तो सांगता, तूं काम भोंवन आसल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. म्हाका अशा भावान आनी भयणीनो, हांगासर कितें गरजगी पातकी म्हणलें तें भोगूंक जाय. आमी अस्कत म्हणलें भोगूंक जाय. जेजू सरचेन येवच्या खातीर पयलें आमकां ताची गरज आसा म्हणलें आमकां भोगूंक जाय. पूर्ण सल्लो पळयतर एक निदर्शन इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत थंयसर 6व्या अध्यायान जाता. तो मागोंक गेलो देवाळाक.
इजाया प्रवादी तें दर्शन देवाचें ताका मेळटा आनी तें पवित्र दर्शन तें पवित्रपण देवाचें त्या दर्शनान तो पळयता पवित्र त्या देवा मुखार रावंक आपूण ना पावो आनी कितें म्हणटा तो आपूण मेळ्ळ्या वंटांचो आनी मेळ्ळ्या वंटांच्या लोकां मदें आपूण जियेता म्हणटा तो उसारता आनी हांगासर सेराफिमा मदले एकल्यान येवन एक उज्याचें केंड ताच्या वंटाक लावन म्हळें तुका सर बक्षलें तूं आतां नितळ जालाय तूं सोबीत जालाय तूं कुरपेन भरलाय देखून वच देवाच्या उतरांची सोबाय परगट कर मोइजे मोगाचें नांव त्या देवाचें हजरपण जळत्या बोला मुखांत्र पळयता वळखता जळत्या बोलान देव ताका दिश्टी पडटा आनी आपूण ना फावो तें वळखून घेता तो वणो काडटा वांजेलांत पळोवन तर एक दोन निदर्शनां आमी दिवयेत हांगासर तुमी आयकलां वाचलां सुंकागार आनी तो पब्लिकान खंय गेल्ले टेंपलाक मागोवंक आनी सुंकागार कितें जाता शीत हांवें हर्दें बडोवन म्हणल्यार बरें आपूण तशें करता आपूण अशें करता आपूण नितिवंत अशें म्हणून व्हडल्यान तो उसारता आनी तो पातकी तो पब्लिकान आपूण ना फावो भितर रिगोंक शीत आपूण ना फावो हें तो वळखता आनी हर्दें बडोवन आपणाचें अस्कत आपणाचें पातकीपण तो वळखता त्या देवा मुखार आनी आमी जाणा कोणें बेसांवां जोडलीं इगर्जेक वचोन देवाळाक वचोन त्या सुंकागारांनी ताच्या व्हडपणाक न्ही त्या पब्लिकानान त्या पातक्यान त्या सम्याची बेसांवां आशिर्वादां इगर्जे भितर वचोन देवाळा भितर वचोन ताणें ती जोडलीं आनी मुंदरशिताना मोगाच्या भावनांनी बनी न्हू त्या लोकां जम्यांत ती एक स्त्री आसली न्ही कितल्या वर्सां थावन पातकी ती ह्या रक्तस्रावण कश्टतली ती देखून हेर तिका कोणी गुमाण करनातले हेरां मुखार येवंक तिका जायनातलें तसली पिडा काण घेवन असले एक नाली साय तिका बगतली आनी ह्या वेळार जेजू ताणें येता म्हणून ती येता लोकां जम्यांतल्यान ओरडोन म्हणल्यार बरें आपणाचें असले पिडा ती वळखून घेता आपणाची अस्कत गाय वळखून घेता आनी देखून आपणाक जेवाची जेजूची गरज आसा ताणें आपडची गरज आसा ही ती समजता आनी जेजू कडेन येवन जेजू मुखार येवन ती मागता या ती आपडता आनी जेजून तिका आपडलें आनी तिका खूण केलें आनी एक दाखलो तुमकां दवरचो जाल्यार तुमच्या मुखार दवरचो जाल्यार सांत पेद्रो आनी एर्सीस मासली पागतले दर्यांत मासली मेळ्ळी की तांकां कांय मेळोना न्ही आनी कोण मेळ्ळो जेजू मेळ्ळो न्ही गे जेजू आयलो थंयसर जाळ आनी एका कुशीन देवया सीदा सांगता तो कांयच गोत्तो ना तुला एक व्यक्ती या गोत्त आसलेल्या व्यक्तींक सांगता जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन जाळ आनी एका कुशीन घालतात आनीक 153 जाळ पोरनो मासली मेळ्ळी तांकां मेजूंक जायना तितली कोण ना आनी जाळ ओडूंक कशें जालें आतां ह्या मासलेंच्या त्या मुखार रावण पेद्रो आपणाची अस्कत गाय वळखता त्या सम्याक वळखता जिवांत क्रिस्ता भेटता तो सांगता हांव पातकी हांव ना फावो म्हणटा तो आनी हांगासर ताका आपडूंक तो विचारता ताचे दोळे उक्ते जाले थंयसर म्हजे तावन पयसर सम्या म्हजे तावन पयसर हांव हे पातकी मनीस आनी जेजू थंयसर ताका आपडता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जेजून आपडे जाय आमी आपडे जाय जाल्यार आमी आमचे अस्कत गाय आमकां कळी जाय इफ यू आर क्लोज टू जीजस यू एक्सपिरियन्स युअर वीकनेस जेजूक लागीं जातना आमची अस्कत गाय आमकां कळी जाता नाय तर कांय कळी जायना धरून जाता आमी सोम्याक लागीं जातना पातकीपणाचो अनुभव जाता आनी पातकी म्हणून बक्षेंस ती कुरपा जावन आसा पळया वांजेलान जाल्यार तशेंच आनीक जायते घडयता पातकी म्हणून बोगिल्ली आनी ती कुरपा तांकां मेळ्ळी त्या कोडकारान ती कुरपा जेजू ताण जोडून घेतली जेजू ताका आपडता तो नितळ जाता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जियेत आसतना आमचो मनशा सै म्हणें गे हेरां पातकी म्हणलें बेगीन कळटा आमकां हेरांचें पातकीपण दिसता आनी देखूनच जेजून सांगलें बाबा तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतलें किसर काडच्या पयलें तुज्या दोळ्यांतलें आडें काड कित्याक जेजू बरें कळीत आसलें पयलें तुज्या दोळ्यांतलें आडें काड उपरांत भावाक तुजें किसर काडूंक सोड म्हणून माग देखून आमी आमचें
उणेपण पयलें समजूंक जाय, वळखून घेवंक जाय. आबालपण आमच्या दोळ्या मुखार येवंक जाय, मागोवंक जाय. देखूनच जेजून पयलें ताच्या परगळजिणेच्या सुरवेर सांगलें, पातकी जिणी बदलला. मग अशा भावनांनी भयणीनो, तर सोम्या सरसेन येवच्या खातीर पयलें आमचें अस्कत गाय आबालपण वळखून घेवया. आमी शक्तिवंत न्ही, आमी बळवंत न्ही, आमी देण्यावंत न्ही. आमची देणी कितेंच पावना, आमच्या संवसारांतलें पुंजाण दवरलेलें पावना आमकां. म्हळ्यार आमकां कितेंच करूंक तांतूं जावचें ना. सोम्याचें हजरपण गरज, सोम्याची बेसांवां गरज. आमी अस्कत पातकी मनशां ह्या आमी वळखून घेवंक जाय पयलें. आनी सोम्याची पदवी वळखून घेवन सोम्या सरसीन आमी येवंक जाय. सोम्या म्हाका आपड म्हणून त्या कोडकार वारी मागोवंक जाय. तो वळ सोम्या आमकां आपडटलो, सोम्या आमकां नितळ करतलो, ताच्या सक्तेन भरतलो. तर बाबरतान सोम्याच्या पांय तळी येवचें तसलो अत्रेग सदांच सोम्या आमकां दिवं दी. आमच्या बुणेपण, आमचे अस्कत गाय मनुश्या सैंबाचे अस्कत गाय वळखून देवा मुखार येवच्याक, देवाची कृपा जोडून घेवच्याक. तोच आमकां पवित्र आत्म्या मरीपा शक्तिवंत करून दिवन मागून हें बलिदान आमी फुडें भेटोवया. भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें बलिदान सरपदवेदारा देव बापाक म्हणटा तसलें जावं दी म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पुवी सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजन खतखतीत मोगान भेटयल्लें मागणें आनी कलतेपणाचें सादें जिवीत काबो मानवलें. यशस्वी गूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान पवित्र जिवनांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वैधराणी ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्वतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष परीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू देवाचा पासत आमी तुका दिन वासता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकाच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचें रक्षण जावन फावो केलें. हे ताचें देखे बरेत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णन जाता तसल्या आनंदान सर्गीच्या सरदुतां भक्तां सांगाते आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता.
काळबाराचो सर्वेस होतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान तू सगळी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय तू सगळी तुका जय जय तू सगळी तुका जय बापा क्रस्त पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या अशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या अशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पदकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Poverto so good purgatoria. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एका चिंते पियेता कितलेच फावटी तो वैभवान येस आमी ते परगडता बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमचें फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडार गा शेवतल्या आमच्या समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सुरेशपरा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या आबा भयणीची एका कोळतकार तांकां तुजे सगळ्या मेल्यां समेस्तान तुजें पद जवळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां म्हजे देवाचे माये सांगाती भगवन जुजे तुजो पती भगवन दोत भगवन जुजे वाज आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना सुमिया जेजून आमकां सर्गी बापा म्हणून उलो करूं शिकयलां त्या उतरांनी बापा कडेन बावरतान आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो राज आज आमकां दी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन फडो दिवं नाका वायटांतलें आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतलें आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गीचें बागाणी आमच्या चडवणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीनं सर पदकांतले सुटय सर्व आकांतांतली वाटय तुझे रजवडकी पदवी आणि महिमा तुझे सुसनाच्या सुसना सुमयांचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता आमळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी एकवटां सांबाळतून जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू क्रिस्त बाबरताण कलतेपणान ताच्या मुखार येत आसतना आमकां आपोडसो आमकां नितळ करचो जीव दिवचो तो देव तो सोडवणदार देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा जिवी दिवचे ताच्या जेवणांत वांटली जावन ताणें आपयलां आमी सुभागी तूं म्हज्या आत्म्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा या बागे दिसा तुझ्या आपोवण्या पळो देवण आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणां दोदोस केल्ल्या बसत आमी तुका अर्घ दिता. आमी शेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुजे एकवटान जिवाचे ताण आनी आमच्या काळजांत चडय
आणि सांज तुझे वाजाच्या परजळीत शिकवण्याने देखी वरवी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे बरी कबार परगट गमका करपा दी. या आम्ही मागता आमच्या समया जेजू क्रिस्ता वरवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबय असो. संभ्रमिक आशीर्वाद जोडून गो तुमच्या तकले बघयात सर पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशीर्वाद घालो आणि तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबरतान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमचे कुटुंबा जेणी बऱ्या करण्यानी सुवळ करो. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोंक आनी अशे सर्गीच्या सुखा पावोंक आमकां तुमकां फावो कर. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सोबे रावो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. कळवण्यो या पर्यंसात मगळ भाव भयणो या पवित्र तळार सांजुजे वास बापा मुखांतर बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयिल्ले तुमचे सर्व इरादे सफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती भवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप पावल पिंटो सांजुजे कामेली फिरगज मेर्ला फदाव निर्मार्गा फिरगजीचे विगार मोगाळ याजक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखान जेजू सवें सांगात पोवन दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर हजर आसल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान आनी ह्या पुण्यक्षेत्राच्या डिरेक्टर मनादीक बाबा सिसी हांच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता. कुमसाराक संगत पोवन आनी कुमक केल्ल्या फरंगी पेटे कोवेंताची याजाक मानादीक दिलराज बाप आनी मानादीक दिपाक बाप तुमकां देव बरें करूं. देखन बसया मुखाच्यान सुचे वाज बापाचेर पातयेवन विश्वास दवरन आशेवन हांगासर बरयल्ली सर्व ते सवा ताच्या पांयांतळी दवरच्या सवें तुमचे काळजाचे यात्रेक तोच देवाथान मागोवन फावो करतलो म्हणलो विश्वास आमी धरया. आनी हांगासर उपकार वांटोवन आयिल्ली बाळंटेर बऱ्यान जाल्ल्याक एकल्यान अर्गां पटयल्यात. भुरग्याचें देणें लाबल्ल्याक दोगांनी अर्गां दिल्यात. मम्मीची एलर्जी गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां पटयल्यात. तशेंच ते सवा बावळो पाय पाट पेंकाट हात दूख 26 जाणांनी एक तांच्या विश्वान बरेंपण जावच्या खातीर मागला. ह्या सर्व दुखीतावन तुजे वाज बाप तांकां बरेंपण दिवन दी. बरी भलायकी मेळोंक 12 जाणांनी BP शुगर टेन्शन 4 गूण जावच्याक शिरांची पिडा 2 गूण जावच्याक मानसीक पिडा गूण जावंक 4 मागला. फिट्स गूण जावंक एकल्याक आर मारिल्ली पिडा गूण जावच्याक दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोंक गॅस्ट्रायटीस गूण जावंक किडनीची पिडा गूण जावंक डायबिटीस 6 जाणांकी बरी जावच्या खातीर मागला. कॅन्सरांतल्यान सुटका 7 जाणांक PCOD प्रॉब्लम सारकें जावन भुरग्यांचें देणें लाबोवंक मोतीक उजवाड आनी फुडार विंचूंक आदार. उस्मड गूण जावच्याक एलर्जी गूण जावच्याक 4 मागला. आमाल पियेवण्यातान सुटका मेळोवंक 6 जाणांनी मोबायल TV पळोवचें उणें करूंक
घरांत शांत समाधान संतोष राज करच्या चौगांक घराचें काम पंता पावोवंक त्या गांनी घर बांदूंक फावो जावंक 7 जाणां घर जगो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक 4 जाग्याचें रेकॉर्ड सारकें जावच्याक 2 कोर्ट केस इत्यर्थ जावन समाधाने जियोंक त्या कुटुंबांच्यांनी मागला बरी सैरीक मेळच्याक 16 जाणांनी मागला भुरग्यांचे देणे फावो जावंक 18 जाणांनी मागला भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक 12 जाणांनी बाकी आसचे पयशे दिल्ले पयशे फाटीं मेळच्याक काम करच्या कडेन चडीत सांबाळ मेळच्याक विजा मेळच्या खातीर 4 मागला सोन गेल्लें भांगार फाटीं मेळच्याक काम मेळोवंक 8 जाणांनी तशें पारगांवान काम मेळच्याक 5 जाणांनी मागला रीण फारीक जावंक 5 जाणांनी बऱ्या फुडाराची विंचवण करूंक त्या गांनी दिल्ले पयशे फाटीं मेळच्याक त्या गांनी दुबयच्या नर्सिंग एग्जामांत पास जावंक आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामांची सांबाळाची विजा मेळच्याक ताळवेराचो गुळो करगून वचून समजणी बुदवंतकाय लाभोवंक फादर मुल्लर सांत BSc नर्सिंगाक सीट मेळोवंक ऑस्ट्रेलिया बऱ्यान पावून ताचें शिकपांत ताका जैत मेळच्याक एक क्रिस्तांव आवय आपल्या दोगी जवळ्या चेडवा भुरग्यांक नवोदयांत सीट मेळोवंक तिणें मागला एक्सिडेंट जाल्ल्याक बेगीन बरी भलायकी मेळोवंक मायग्रेन आनी BP गूण जावच्याक एकल्याक देवा वयर पातयणी येवन मागण्यांक कुटुंबाच्या मागण्यांक सांगात दिवंक OET एग्जामांत बरे मार्क्स काडून पास जावंक राग पयस माया मोगान जियोवंक CA एग्जाम बरयल्ल्यांनी तांकां जैत मेळच्याक मागला दुबयांत काम कंपनी विजा मेळोवंक कंपनीचे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक एप्लाय केल्लें विजा प्रोसेसींग बऱ्यान जावंक फार्मांत अशा सर मन जातींक राखून तांणी करच्या वावराचेर तांकां जैत मेळच्याक कॅनडा वस्ती करच्या कुटुंबांक बेगीनच तांचें PR मेळोवन बरें काम मेळच्याक फिनलँड प्रोसेस एका कुटुंबांचें बऱ्यान जावच्याक दुबयांत आशिल्लें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक 2 कुटुंबांच्यांनी मागला एकल्याची आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक उडासाची सकत संपूर्ण पाटी येवंक घरच्या जाग्यार सरप येवचो रावोवंक इंटरव्यू पास जावन बरें काम मेळोवंक बेंगलोरांत वस्ती करच्या कुटुंबांक बिझनेसाचे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक ह्या इराद्यां खातीर त्या सवां खातीर आनी सांगाताच आमच्या वैयक्तीक त्या सवां खातीर जुजेवाज बापा लागीं आमी मागोन हांगासर आयिल्लीं आमी सर्वां एक ना एका गरजे खातीर आयल्या आनी गरज तो आमकां फावो करता म्हणलो विश्वास आमी धरया घरा भितर घरा भायर परगांवांत या खंयसर आमी आसल्यार ताची ती दैवीक सकत देवातान वळोवन येवची आनी हेंच आमी दिंबयेर पडोवन जुजेवाजाच्या ह्या थळार मागता आसतना तो आमकां दिता म्हणली एक पातयणी खात्री आमी दवरूंक आसा देखून जुजेवाजाच्या जिवितान जाल्लें तें दिंबयेर पडोवन ताणें मागोवन काडपाक जर तर बुराक जावन उदक उसळ्ळें तर तुज्या म्हज्या पांयांच्या खुंटेर पडोवन आमी दिंबी घाल्ली आनी ताचो फळ खंडीत जावन आमी जोडटले देखून हांगासर एकामेका खातीर मागचें तशेंच जावच्या नोवेनान दिंबी घालूंक जावची आमी दिंबी घालया हरी एकलो हांगासर आयिल्लो आमी आशेव नासले आमी मागोव नासले आमकां जुजेबाज बापा मुखांतर मेळटा म्हणली पातयणी दर्या आयिल्ल्या समेस्तां खातीर आमी एक आमच्या पायक नमान मरियानान बापा हात वयर घाल मागया आमच्या बापा सर्गीच्या Fatka Bogos Naman Marie Gutpen Bebe Sremita tu sedeu आणि सदैव फॉर तुझे कुशीचे जेसो भगवंती मरे देवाची मये आम्हा बाप्या काते विनंती कर आता आम्ही आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या दसो दिवस आणि सदा सर्वदा आमेन
बगेवून जुजे वासाची लदीन सोमिया काकुळतामची कर सोमिया काकुळतामची का क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची का क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची का देवा पुता संसाराच्या धारोका काकुळतामची का देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची का संतसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची का गोंयच्या बनवलेन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा मापासून विनंती का आपल्या आवय बापयच्या देवस्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा मापासून विनंती का दुबळी कयाची जिणे जिवन सुकृत जावन रित्या पायांनी सगळे मिसावून काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा मापासून विनंती का सगळ्या खिणारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांजुजे वास बापा मापासून विनंती का श्रीलंकान दगदवणे संपडेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मापासून विनंती का मरिये मायेचो सेवाक जावन आपणाकच मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा मापासून विनंती का भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक बोवार्थ जीव केल्ल्या सांजुजे वास बापा मापासून विनंती का कोंताचे भक्तीपण आदार मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा मापासून विनंती का कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजांत पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा मापासून विनंती का देवाचेर बोवार्थ दवरन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सुसुल्ल्या सांजुजे वास बापा मापासून विनंती का भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनांतल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा मापासून विनंती का बोवार्थ सणून पयस गेल्ल्या शिळ्यांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा मापासून विनंती का देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोवन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजे वास बापा मापासून विनंती का देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटचले देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटचले दयेन ऐकमका येसुमिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटचले काकुळतामची का नोवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तू आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीत जावन देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्त जिणेक मेलफंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांटच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडयल्ल्या चडशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उदार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा चडशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासां जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतार परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याचे बचाव विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेन नवो भरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणें मारी भास शिकयलें आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्ट दिल्या तें पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी साबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारान देवा संगीत तूं आसाय थंय जावन तुजी मोगाळ दिश आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर मौनपणे आमच्यो गरजो सांजुजे वास बापाच्या पांयतळा समर्पण दिवया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेन तावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासां तावन आमकां राखून व्हर बोवार्थाक आडवेच्या संगतीं बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरिये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत
तुझे संगता देवाच्या सगळीच्या घरान ससनाक जियोचे भाग आमकां मेळाशी कर आमेन. सुमयाच्या नावे आमचो आदार कनेरसला सर्गांनी सर्वेश्वर तुमचे सवय आस तुमचे सवय असो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्यांतय तुजें खाळीस कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. तेच परीन तुज्या सेवका सांजुदे वाजान आपले जिणे आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीं मोबाळाय लोकां दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आमची पिडा घूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायक विधी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारणातल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हणून मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. प्रार्थुया आज सांज देवाच्या नव्यानाच्या दिसात ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवा तावनूच येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरोवन सांजो देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाच्या जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सगळ्या सकऱ्याची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो आमीन. सांजो देवा सर्गीच्या राजान बापाचे एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवी सभा संतोष करीत आसा. तुमी सगळी त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून ससना संतोष भोगूंक पावो आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे समेत सदां रावो. Jezus socorro, tuji sarai,
देवास बापा भगवंत कसजे कृपे निवडून आमचे देवा आमच्या दिसमानंते बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.